आमी हे जे पळय काम करता थोड्यां कडेन पळोवपा जायना. तेणी केन्नाच चिंतूना की इतलें काम जातलें आनी इतलें बरे प्रमाणान काम जातलें. आमी जशें म्हणटा कितें थोड्यांचे दोळ्यांनी पळोवपा न्हिजो आनी कांय उतरां उलोवपा सोदना, पूण तेंचे कडेन पळोवपा जायना. तांकां गुवण येता दिसता म्हाका ते पयले म्हणटच. गुवणीचेर मागीर लोकांक मिसगायड करप. एक थोडेशे लोकां इल्लेशे सिनियर सिटीजन म्हूण मुखार काडले आनी आमी कॉन्क्रिटायज केले. अरे तेंचे खातीर सिनियर सिटीजना खातीर एक स्पेशल थिंगा वेवस्था केल्ली आसा. ई लायब्ररी, रेग्युलर लायब्ररी, बरे बसून तांकां रेस्ट घेवपा खातीर ती फॅसिलिटी केल्ली आसा. जातकच ते वाव वाव म्हणटले. पूण आतां 3 म्हयन्या भितर तें कंप्लीट जाता. तांकां तरी ऑब्जेक्शन आशिल्लें. गेले 1-1.5 वरस काम चालू आहा. 90% काम जाल्लें आसा, 10% उरलेलें आसा. आतां म्हणटा कॉन्क्रिटायज केला म्हणजे पॉलिटिकल म्हणून दाखयता. आनी थोडे आमचे जे आसा ते देवाच्यो खबरो सांगपा सुवातेर जशें आमी प्रिचींग म्हणटा ते सगळे पॉलिटिकल प्रिचींग करता. सगळ्यांक खबर आहा नांव काडपाक गरज ना. आनी ते हे मनशां भडकयन ते सिनियर सिटीजन मुखार काडला. पूण हांव हे सिनियर सिटीजनाक स्पश्टीकरण दिवपाक सोदतां. बऱ्यांतली बरी फॅसिलिटी तेंचेच खातीर हांवें केल्ली आसा. दुसरी तांकां फॅसिलिटी केल्ली आसा ओपन जीम आनी क्लोज जीम. ओपन एअर जीम जे आसा थोडे आयटम जाणटेल्यांक सुद्दां करपा जाता. म्हणजे मसाला मातशें टेन्शन आसपा जाय. बोलाकी बरी उरतली जाल्यार व्यायाम करता तेन्ना अशें एक पॅडलिंग करपाक मेळटलें. मॉडर्न इक्विपमेंट सगळे आमी हाडलेले आसा. मातशे पासेस काडा. मेचे आदीं हेजें उद्घाटन जातलें थिंगा. म्हणजे सगळ्यांची वेवस्था सारकी बरे वेवस्था हांवें केल्ली आसा. इन्क्लुडींग सिनियर सिटीजन युवकां खातीर केल्ली आसा. आमचे महिला आहात तेंचे खातीर थिंगा महिला भवन येता. सगळे सेल्फ हेल्प ग्रूप थिंगा कितें ना कितें आपलो वेवसाय धंदो करपाक शकतले. आनी विक्री करपाक तांकां शॉपां कशीं दवरलेलीं आसात ते पंचायतूच डिसायड करतली. हांव काडून ते पंचायती कडेन दितलो. हांव डिसायड करपा ना. पब्लीक बॉडी दॅट ऑल्सो इज अ पब्लीक बॉडी. हें लोकां खातीर करता न्ही. आनी हांवें तें चिंतून केल्लें आसा बायलांकूय कितें अनावड घरा बसून जावपा जाय म्हूण. तें सांगलें आसतना क्रॅश सर्वीस केल्ली आसा. आमच्या बायलांकूच बाकीचे ल्हान भुरगीं आसता एक एकदां वॉका म्हणून वयता. भुरगीं वॉकूच करपाक दिना. क्रॅश म्हणल्यार कितें? क्रॅश सर्वीस. भुरग्यांक पडोवपाक वेवस्था आसतली. त्यो नानीज बीन आसतात त्यो आसतल्यो थिंगा आनी त्यो थिंगा त्या भुरग्यांक पळयतल्यो आनी तूं वॉक करून येता म्हणल्यार भुरग्यांक घेवन वचपाचें. हें मॉडर्नायजेशन. हें आमी कॉन्क्रिटायजेशन करूना. 10% थिंगा पाकाची सायज घेयल्यार 10% जायना. पयर ग्रामसभेकूय तेणी हेंच हाडलेलें. मागीर हांवें मंगेश प्रभुगांवकर जे आमचे कन्सल्टंट आसा ताका धाडलेलो स्पश्टीकरण दिवपाक. इतले लोक आहा थिंगा. एक थोडेशे मनशां मुखार काडला सिनियर सिटीजन म्हणून बॅड पब्लिसिटी आमकां दिवपाक. पूण तांकां हांव एक सांगपाक सोदतां जितले तुमी म्हाका शिवाय दितले जितले बॅड पब्लिसिटी दितले तितली म्हाजी घोटसाण वाडटा आनी म्हाजी उर्बा वाडटा. हांव तांकां सांगपाक सोदतां आनीकूय करा. म्हाका हांव आनी घट जातलो आनी कामां करपाक म्हाका स्फूर्ती येतली. करा न्ही ऑपोजिशन आनी जाय तितले.